ऑर्गनायज केला आम्ही अवेअरनेस प्रोग्राम पंचायतीचेर बाय चिकाली बायो प्रिझिडर्स. चिकाली बायो प्रिझिडर्स आमच्या गांवांत चिखलेच्या गांवांत वावर करीत आसता. जायते भाशे तरेचो वावर करता आमी बायोडायवर्सिटीचेर, डेवलपमेंटाचेर. आनीक हो एक प्रश्न आमकां सदांच येता एवरी टायम इलेक्शन येता तेन्ना की कोणाक इलेक्शनाक दवरचें, कोण पंचाक म्हण निवडून हाडचें, हो प्रश्न आमकां विचारीत आसता. एक फावट आतां इलेक्शन अनावन्स जाल्लें आहा पंचायतीचें आनी आमची गांवची भाव भयणी म्हणटात कितें करया म्हणून. सो आमकां एक फावट अशें दिसलें आमी मनशांक दवरलो परत लोकांचें अवेरनस इम्प्रूव करप सारकें म्हणून. आनीक अवेरनस 10 जाणांची बरें तर वाडलें जाल्यार आमकां बरे पंच मेळटले, बरे सरपंच मेळटले, एक बरी ग्रामसभा मेळटली. आनी हें चिंतून आमी हो प्रोग्राम अरेंज केलो. आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा बाब रोलंड मार्टीन एग्री जालो म्हण, कित्याक ताजी नॉलेज ऑन पंचायत ऑन ग्रामसभा जी आहा ती गोंयांत म्हाका दिसता एक सारकी वेगळीचशी. आनी ताका जे एक्सपिरियन्स ह्या सब्जेक्टा बाबतींत आहा म्हूण आमी ताका आयज हाडला. आमी एकदम हॅप्पी, इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां आख्खे गोंयचे लोक येयले म्हूण आमी सरप्रायज. यूथ तेंचे मदें आहा म्हूण आमी सरप्रायज आनी वेलकम करता. आमी तेणी इंट्रस्ट घेतलो म्हूण आमचे ग्रामसभेक आनी पंचायतींनी इनवॉल्व जावपाक. कित्याक आमकां यूथ इनवॉल्व जाल्ले जाय, आमकां लोक इनवॉल्व जाल्ले जाय. ग्रामसभा आनी पंचायत सुदरतली जाल्यार लोकांनी मुखार सरपा जाय, आपणाची गिन्यान वाडोवपा जाय. खूब लोकांक पंचायतीची इंट्रस्ट आसा, उमेद आसा, पूण फॅक्ट ऑफ द मॅटर आसा थोडे फंडमेंटल्स जे कळपाक जाय तांकां ती खबर ना. सो ह्या अवेरनेस सेशन जे चिकाली बायो क्रुसेडर्सान जे ऑर्गनायज केला ही एक बरी धाकटीशी संदी लोकांक हे थोडक्यान सांगप की बाबा ग्रामसभा म्हणजे कितें, कसल्यो कसल्यो कमिटीज आसता, कितल्यो ग्रामसभा मिटींग जावपाचें आहा, फॉर्टनायटली मिटींग्स कितें आहा, मागीर पंचायत मेंबराचो कारबार कितें आसा, वॉट कॅन दे डू, हाव दे कॅन इम्प्रूव द विलेज. हे थोडक्यान बारीक लोकांक इनवॉल्व करपाक अशी आमी म्हायती दिवंक सोदता. एन्ड आमकांय दिसता की असलें इन्फॉर्मेशन लोकांक जर पावत लोक इनवॉल्व जातले. आयज जायते लोक फक्त सरपंचाचें सगळें ठोकता, क्रिटिसायज करता, हें जायना तें जायना, पूण स्वता आपूण कितें करूंक शकता तें फुडें येना. So in that way, this program is in that light to bring more active people in the system.